तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणाक जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणाक जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोणा आमची तुका भेटयता कळसा मोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्ककायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांक म्हाका बुसयताय सोम्या ये तूं म्हाका सहाय मोच्या अस्ककायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांक म्हाका बुसयता सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोणा आमची तुका भेटयता कळसा मोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता भवानी भयणी ह्या पवित्र येवकरिस्तान आसच्या जेजूक मान करूंक आमी हांगासर आसा आनी हो जेजू इदळूचो आमचे मोदगाद ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या रुपार आसा ताचें दर्शन ताणें आमकां फावो केलां ना फावो आमी तरी पातकी
पावकी आनी मेळे आमी तरी जेजून ताकाच आमकां हांगासर उगडापें गेलां. ताचें ह्या दर्शनांतावन आमचें जिवीत पावन करच्याक, ताच्या आराधना मुखांतर ताचें बेसांव जोडच्याक आनी अशें सदांच ताच्या संगातपणान वाडच्याक ह्या ताच्या हाजीरपणा मुखांतर तो आमकां सकत दिती आसा, आदार दिती आसा, सांगात दिती आसा. हे जेजूक आमी आमच्यो तकली बागावन नमस्कार पाठोवया. मोगळा जेजू, ह्या वेळा आमी तुजे सरशीं आसां. तुवें आमकांच ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर उगडापें केलां. कुडीच्या दृश्टेन पळयत आसतना तूं केवल एक उंड्याचो कुडको, पूण आत्मीक दृश्टेन आमी पळयता तूं जावन आसाय आमचो सोमी आनी सडवंदार. तूं आमचो रचणार आनी पोसणार, तूं आमचो सांबाळणार. ही थोडीं मिनटां तुज्या संगतपणान करसूंक आमकां आदार दी. सर आमच्यो चिंतना, आमच्यो राटावळी पयस दवर न्हू, आमकांच तुका दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या त्या संगतपणान, हाजीरपणान आमचें मोत, आमचें काळीज, आमची कूड तूं बर. आमी हेणे तेणे विचलीत जायनासतना तुजेरच केंद्रीकृत करूंक आमकां तो आदार दी. आमी बसया. भोव न्हू भयणीनो, आमी हांगासर आयल्या. आमचीं कामां आसलीं, आमच्यो जबाबदारी आसल्यो, आमच्यो राटावळी आसल्यो. पूण सोम्या संगी करसूंचे खातीर आमी तो सिक्कड कोनशाक दवरून हांगासर आसा. हांगासर आयिल्ले उपरांत हो आमचो वेळ दुसऱ्या चिंतनांनी करचूचो नाका, दुसऱ्या राटावळीक दिवचो नाका. बगार आमचें सगळें धन आनी मोन ह्या देवा थंय आमी उबारया. कितल्या मापान आमी आमकांच सोम्याक दिता, तितल्या मापान तो आमकां बरोवंक शकता. कितल्या मापान आमच्यो राटवळी, आमची अस्कतकाय, आमची चिंतना आमचे तावन पयस दवरता, खाली करता, तितल्या मापान जेजू आमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवंक शकता. एक घडी बोर ह्याच येवकरिस्तांतच्या जेजूक आमी पळोवया. किर्तनकार म्हणटा, कितलो स्वादीक जेजू जावन आसा, आमचो देव जावन आसा. देखून तो म्हणटा, येया साका आनी पळया कितलो स्वादीक गोड.
साकरिल्लें तितलें ताची गोडसाण आनीक दोडती जाता आमच्या जिबेक. ह्या जेजूक पळयल्लें तितलेंच ताची ग्रेस्तकाय कितें, ताचें वडपण कितें, ताची महिमा कितें म्हणून आमी समजूंक शकता. जेजू, तूं जावन आसाय स्वादी गोड. तुका साकोंक तुजी गोडसाण ची रूस पळोवंक आनी त्याच संगातपणान जिवोवंक आमी अत्रेकता आनी त्या देखून आमी हांगासर आसा. आमकां हो वेळ तुजे सगळी कुर्चुंच्याक आदार दी. पळोवन निबडिनो, आयचो हो आराधनाचो वेळ आनी नव्या वेळार आमी प्रत्येक जावन भुरग्यां पसोत मागता. आनी देवान आमकां वर्तें बेसांव कशें भुरग्यांक दिल्लें आसा आनी आमच्या भुरग्यां मुखांत्र आमकां ताचें आमचें जिवीत नंदन केल्लें आसा. भुरग्यां मुखांत्र ताची बेसांवां आमचेशीं वाळशीं केल्लीं आसात आनी ह्या सर्व बेसांवां खातीर ह्या वेळार ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी होगलाप दिवया. तुमी म्हणचे अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुजीं भुरगीं कशें रचलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजेच सारक्यान आनी स्वरुपायेन आमकां रचलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. वाडा आनी सडा म्हणून सृश्टेच्या रचनेन आमकां भागीदारां केल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. लग्न बेसांत आमकां एकवटलेल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या लग्न बेसांत मोगाचीं फळां कशें भुरगीं दिल्ल्या पासो तूं सोम्या जेजू. ह्या भुरग्यां मुखांत्र तूं आमचो आनीक मोग करताय म्हूण दाखयलेल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. भुरग्यांच्या हर एक चलना वलना मुखांत्र आमकां तृप्ती दिल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. भुरग्यां भशेन जावन सगळींची वाट चलोवंक आमकां आपोवणी दिल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. भुरग्यां मुखांत्र काजरी जिवितांत तृप्ती आनी दादोसकाय दिल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांक बऱ्या भलायकेन तुवें राखलेल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांक बरो धार्मीक वातावरण फावो केल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तांची बुदवंतकाय वाडोवंक शिकाप तांकां दिल्ल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडयलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडतें तांकां सर्व विज्ञान वरांतलें राखलेल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. शेगुणांनी तांचें जिवीत भरलेल्या पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचीं भुरगीं वाडटना तांकां बरें काम तुवें फावो केल्लें पासो तूं अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक अर्गां दिवन आमी एक गीत गावया. सांगताच आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांत हांव जोडलेल्या बेसांवा पासून भुरग्यांत हांव आमी जोडलेल्या संतोशा पासून भुरग्यांनी आमकां हाडलेल्या त्या दादोसकाये पासून तो देवाक आमी अर्गां दिवया. सोमो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोचे भेटयता सोमो नियाळता सोम्या भक्तीन
तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोचे भेटयता तूं समोर नियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता ओंड्या रुपा कळसांत आयलाय पदका काळो न पयस केला ओंड्या रुपा कळसांत आयलो पदका काळो न पयस केलो सर्गी प्रकाश आसपाक आयलो सर्गादायची सोम्या म्हाका केलोय तूं समोर नियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोचे भेटयता तूं समोर नियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानवची सुफोळची दिल्ल्याक सौम्या हांव ऋणी तुका मानवची सुफोळची दिल्ल्याक सौम्या हांव ऋणी समर्पिता कलतेपणी भेटोवन दिता सौम्या मोचीची तूं समोर नियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोचे भेटयता तूं समोर नियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता भोवन निबडिनो तुमचे दोळे तुमी धांपा जे कितें देवाचें उतर हांव वाचूंक वेता तें तुमी तुमच्या काळजांत पिंतरावंक मोतीन पिंतरावंक प्रयत्न करचें आनी त्या उतरा वयरच तुमची मोत कोंसोवंक तुमी प्रयत्न करचें आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं म्हणालो ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचेंच सय उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो हांव हें उतर परत्यान वाचतां परत्यान ह्या उतराचेरच ध्यान करा आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर
लोकान तांकां ताचे सरशीं हाडली, पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिस्सा लागीं तो म्हणलो, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडायनाकात. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं, तांचेर हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजूकू भुरग्यांच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक जेजू सरशीं हाडलें. ताणें तांकां आपडून आशिर्वाद दिवचे म्हूण. भुरग्यांच्या आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू सरशीं हाडलें. ताणें तांकां आपडून आशिर्वाद दिवचे म्हूण. आमी आमच्या भुरग्यांक कितल्या मापान जेजू सरशीं हाडटा. जेजूचेर भरवोसून जियोंक आमच्या भुरग्यांक आमी कितल्या मापान शिकयता. भुरग्यांक तांच्याच तालेंताचेर, तांच्याच सक्तीचेर, तांच्याच पयशांचेर, आधुनीक माध्यमांचेर, सामाजीक जाळी जाग्यांचेर हुंदून जिवंक शिकयतांगी, वा जेजूकूच तांच्या जिविताचें भद्र कोटें करून जिवंक शिकयता. जेजू सरशीं हाडिल्ल्या भुरग्यांक शिसांनी बेस्टायलें. जेजू कांय न्हिदेंत आसलो कोण ना, ताका विशेवाची गरज आसली कोण ना, त्या देखून ताची शीस भुरग्यांक पाटीन धाडटात. पूण जेजूक हें बरें लागोंक ना. जेजूक भोव चड नाखुशी जाली. आज भुरग्यांक जेजू थंय येवचे थंय हांव अडकळ जातांगे. न्ही मात्र म्हज्या भुरग्यांक, हेरां भुरग्यांकय जेजू थंय येवचे थंय हांव अडकळ जातांगे. हांव तांकां बोडी काडून बेस्टायना जावंक पुरो, पूण म्हजी साल, म्हजें उलोवणें, म्हज्यो कुरण्यो तांकां जेजू थंय हाडटा की
वा जेजू तावन पयस व्हरता. जेजू थंय तांचो भावार्थ वाडयता गी वा भावार्थांत दुबावी करता. जेजू विशयंत, बायबला विशयंत, सांता भक्ता विशयंत काणयो, गडितां, विवरां तांकां सांगून तांच्या भावार्थाच्या वाडवळीक हांव पुरक परिसर रस्तांगी वा तांच्या भावार्थांत तांकां दंडळायशें करता. भुरग्यां भशेन जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे नात. भुरग्यां बरीत जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिगचे नात. कितल्या मापान आमी भुरग्यां बरी जाल्या. भुरगें तें आसलें घालतेंपण, भुरगें तें आसचें प्रामाणीकपण, भुरगें तें आसचें विशाल मन म्हजें तें कितलें आसा. जर आमचें तें आसा तें आनिकी वाडोवंक जेजूचो आदार मागया. जर आमचें तें ना तें रुता करूंक आमकांच ताचे हातीन समर्पया. तशेंच आमचीं भुरगीं, आमचें दायज, आमचें बेसांव तांकां जेजू सरशीं हाडच्याक जेजूचेर तांणी तांचें जिवीत केंद्रीत करून वाडोवंक तांचेर आमी आतां बेसांव मागया. कोण पिडे शेडेंत आसा त्या भुरग्यां पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन 1 वर्साच्या भुरग्याक एक ऑपरेशन आतां चलतें आसा ताचे पासून मागोवंक सांगलां. त्या भुरग्या पासून आमी मागया. आनी अशें कुडीची मोतीची वाडवळ जायनासतना जायतीं भुरगीं कश्ट ते आसात. आवय बापूय हाचे तावन जायते विराराय कश्ट संकश्ट सोंसतात. तांचे पासून आमी मागया. जायतीं काजरी जोडीं भुरग्याच्या देण्या पासून मागतात. तांचे पासून आमी मागया. थोडीं भुरगीं कुडींत वाडल्यान पूण मोतींत दसकत आसात. थोडीं शिकोवंक कश्टतात. तांचे पासून आमी मागया. जायतीं भुरगीं विविध कारणां खातीर आवय बापूय नासता अनाथ जाल्लीं आसात. हेरांच्या हाताकल आसतना जायते शोशण एक वळख जाते आसात. असल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. तुमकां खंयच्या भुरग्या पासून मागोवंक जाय त्या भुरग्याचो ह्या वेळार उडास काडा. तुमचींच भुरगीं जावंक पुरो, तुमच्या शेजारचीं, तुमच्या कुटुंबांतलीं, तुमकां वळखीचीं, फिरगजेंतलीं, वाड्यांतलीं त्या भुरग्या पासून ह्या वेळार तुमी मागा. त्या भुरग्याक तशेंच संवसारांतल्या सकट भुरग्यांक आनी आमकांच जेजूच्या ह्या पांया तळा समर्पून ताची आशिर्वादां जोडोवंक आमी दिंबेर पडया. Itiabora sacramenta sus
सुटांक नामान करूया पूर्वीला त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेचा अस्कत विषया बावार्ताचे मोठेव्याम जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा पोतवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगीस सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. नावार्थेल्या सोमिया तुका दिनवासलेल्या धनिया महिमा तुची दितली परती दया भोगली काळजांता अर्गा दिता तुका नावार्थेल्या सोमिया तुका दिनवासलेल्या धनिया आता जेजू संगी भेटयता ही बली मानून घेऊन परता. Iemis Ignatius Pereira हांणी कुटुंब तांणी पोंपे मायेच्या मनाक हरगां जावन भेटोवची. आज आमचे संगता आसा मोनादीक बाब स्टीफन फेरेरा कार्मेलितियाजाक तुमचे नवीन तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोरये मायेतय बोमगाळ भावन आनी भणिनो, आज हे नवेन आमी हांगासर करता आसतना आमच्या मायेच्या जल्माची परबी आमी तयारी करन नवे नाद्यार तयार आसा.
आनी मोरयेचे शेगुणू आमच्या जिवितांत आमी रुतां करूंक प्रयत्न करते आसा. आयज वांचेल आमी पळयलो जाल्यार थंयसर जेजू सिमोनच्या सासूमायेक गूण करता आनी गूण जाल्ली सासूमाय जेजूची सेवा करच्यांत ताच्या शिसांच्या गरजांक पावच्यांत आपणाचें उदार मन दाखयता वा दिनवसणी दाखयता. मोरी तशेंच करता. देवाची माता जावचें भाग तिका मेळ्ळें पूण उपरांत ती कितें करता सासू एलिझाबेथीच्या कुमकेक ती धांवता. मात्र न्ही आख्खें तिचें जिवीत आमच्या कुमकेक धांवल्लें जावन आसा. मनशा कुळाक सोडवून दिवचें तें आपणाच्या पुताक तिणें त्याग केल्लो आसा. हो मोरयेचो शेगुणो आमच्या जिवितांत रुता करया. आनी आतां तोच जेजू तिचो पूत ह्या पवित्र युकरिस्तान आमकां भेटतना आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखुया. आदारिल्ल्या पथकां खातीर बोगसने मागया. नितळ मनान आनी काळजान ताका भेटूंक आमकां समे तयार करया. आमचें उणेपण वळखून सुमेलकचें बोगसने मागून सांगता म्हणया. हांव पत्की सरपुदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध. ह्या पसून भगिवो सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनत करात आनी प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भगिवंत ओंकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भवानो आत्मेक मनशा लागीं उलयले बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका सादगी जालें ना. तुमच्या सैमाच्या स्थळार रावन बाळशा लागीं उलयले बरी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना बागार दूद दिवन वागयलें. कित्याक जेवण जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मसर आनी झगडीं आसा सर तुमी आनीकय रक्ता मासाचे. मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हण जालें न्हय. जेदवा एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोलो म्हणटा तेदवा तुमी आनीकय मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्हय. आपोलो म्हळ्यार कोण पावल म्हळ्यार कोण तुमकां बाबार्थाक हाड पावयलेले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक ओतलें पूण तें वाडशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय
उदाक वतलोय मुख्य नाही. वाडवशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदाक वतलो एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरात एक मजुरी जोडतलो. आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सहा वावरडी. तुमी ताचे शेत ताचेंच बांदाप. देवाचें उतर हें श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता. जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंसलां ती खरीच बागी. सर्गार थावन सर्वेस्पर सकला नदर घालून आसा. देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासांत हांव संवसारी जियेतल्यांचेर तो नदर घालता. तांची सगळ्यांची काळजां रचलेलो आनी सर तांच्यो करण्यो तजवीज करता तसो. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. ताचे सवे आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्पराची आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं. बंद आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सिनेगोगांतलो बायट सरन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. ते सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदरली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणागर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताची सरशीं हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. साबारां भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जण आसले देखून जेजू तांकां बेस्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातलेले एक सुरे सुवातेक भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणांक तांणी सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शेरांकी देवाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयेच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हे
जेजू क्रिस्त ते बोमगाच्या भवनो आनी भयणीनो, भुरगीं आमचे लागीं बेसांव मागोवंक येतात आनी आमची भुरगीं ल्हान आसतना आमी आमच्या की व्हड आसले लागीं पाद्रापा लागीं, सिस्टरा लागीं वा मालगड्या लागीं बेसांव मागून धाडिल्लें आसा. आतां हांव पळयतां आवय बापाय वच रे बेसांव माग, वच गो बेसांव माग म्हणटात. एक बरी दस्तूर. आमी बेसांव दिलां आनी हेरांतावन बेसांव घेतलां. आतां आमी बेसांव दुसऱ्यांक दिता आसतना प्रत्येक जावन भुरग्यांक कितें म्हणटा, वेग्गी व्हड जा म्हणटा. त्या भुरग्याक बरें आशेता. तशेंच सुमार तेंपा उपरांत तीं भुरगीं आमकां मेळिल्ल्या वेळार तांचे थंय जाल्ली वाडावळ पळोवन एका रितीचें आजाप आमकां भोगिल्लें आसा. ओ कितलो व्हड जालाय रे तूं, कितलें व्हड जालाय. एका रितीन आजाप भोगता, दुसऱ्यान आमकां एका रितीची तृप्ती आसा. आमची भुरगीं व्हड जाल्यान पळोवंक सोबीत दिसतात, धाटे मोटे जाल्यान म्हण बरी गजाल. थोडे फावटी भुरगीं अस्कत आसल्या वेळार वा जें कितें आमी तांचे थंय वाडावळ पळोवंक आशिल्ली ती पळोवंक मेळनातल्या वेळार एका रितीची निराशा जाल्ली आसा. तूं कितें रे जेविनाय रे, मम्मी तुका वाडिनाय गो म्हूण आमी विचारलेलें आसा. तशेंच भुरग्यांच्या आवय बापाय लागीं असलींच सवालां केल्लीं आसात. पळय तुजो पूत कितलो अस्कत दिसता, तुजें दूख कितलें बारीक जालां, कितें तें जेविना गे, वाडिनाय गे तूं वगी न्ही. आमचो सालतो अनुभव. ही सकड कुडीच्या वाडावळी विशयन जालें. आमी हर एका संगतीन वाडावळ आशेता, न्हय मात्र आमच्या कुडींत, आमच्या शिकपांत, आमच्या बिझनेसांत, आमच्या ग्रेस्तकायेंत, आमच्या पयशांत, हर एककडच्यान. आनी वाडावळ जायचे. देवानच म्हणलें आसा, वाडा आनी सडा संवसार बरा, कांय वायट ना तातूंत. पूण म्हाका भोव न्हू भयणीनो, हाचे तावन आनी एक मेट मुखार गेल्यार थंयसर आनी एका रितीची वाडावळ आसा. ती जावन आसा आत्मीक आनी मोतीची वाडावळ. हाका म्हणटा आमी मॅच्युरिटी म्हूण. कोंकणीन सांगचें जाल्यार प्रबुद्धता म्हूण येता, प्रबुद्धता. पूण इंग्लिशाचो शब्द आमकां चड लागशिल्लो आसा, मॅच्युरिटी. चिंतया, एका 12 वर्साचो भुरगो 6 वर्सांच्या भुरग्यां बरी चल्लो जाल्यार कितें म्हणटा आमी? ताका मॅच्युरिटी आयल्या म्हूण येता? ना. तेंच 15 वर्सांचो भुरग्याचें उलोवणें, नडतें 6 वर्सांच्या भुरग्या बरी आसा जाल्यार त्या भुरग्याची वाडावळ जावं ना म्हूण जालें. थोडे फावटी भुरगीं कुडीन वाडटात पूण तांची मोतीची वाडावळ जावन आसना. आज हांव कित्याक वाडावळी विशयन उलयतें आसा? आयचें पयलें वाचप आमी घेतलें जाल्यार ह्या दिसांनी सांपावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी वाचतें आसा. आनी थंयसर ह्या कोरिंतकारांची परिस्थिती अशीच आसली. 12 वर्साच्या भुरग्यान 6 वर्साच्या भुरग्या बरी चलचें म्हळ्यार तांचे थंय तसली एक मॅच्युरिटी ताका पळोवंक मेळनातली. ताचींच उतरां सांगचें जाल्यार पळया, आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले परी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका जालें ना. तुमच्या सैमाच्याच थळार रावून बाळशा लागीं उलयल्ले परी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बागार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातल्लें. ती एक्चुली वाडोवन व्हड जाल्लीं, शीत खावची भुरगीं ती, पूण तांकां आनीक शीत खावंक कळीत नातलें. तेंच म्हणटा सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार, म्हळ्यार ह्या कोरिंतकारांतय तसली वाडावळ जावंक नातली. शीत खावच्या भुरग्यांक मान्य दिवन ताणें कावयचें पडलें. कित्याक वाडावळ जावंक ना? ताची कारणां तो दिता. तो म्हणटा पळया,
अजून तुम्ही मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मध्ये मोसोर आणि झगडी आसा सर, तुम्ही आणखी रक्त तमासाचे. तांचे थंय वाडवळ कित्याक जावना? पयलें कारण ती आणखी मनशा सैमांतच आसात. तांचे थंय आणखी मोसोर झगडी आसात. आनी दुसरें कारण, जेदवा एकलो हांव पाऊल असो आनी आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा, तेदवा तुमी आणखी मनशा सैमा प्रमाणेच जियेतात. म्हळ्यार त्या इगर्ज मातयेंत वांटे आसले. थोडे म्हणटाले हांव पाऊलसो, हेर थोडे म्हणटाले हांव आपोल्लोसो. आनी अशें तांचे मदें ह्या मुखेल्यांक लागून वांटे फांटे जाल्ले. जेजून म्हणलें तुमी सुमेस्त एक जाया. पूण हांगासर तांचे मदें वांटे फांटे आसले. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, तुमी अस्कत आसात, तुमची वाडवळ जावना, तुमी मेच्योर जावनात, तुमी आनीक ल्हान भुरग्यां परी चलते आसात. भोव न्ही बडिनो, हें कोरीन घरांक थंय मात्र न्ही. आमचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमी आनीक ल्हान भुरग्यां परी थोडे फावटी एक्ट करचें ना गी. आमी आनीक कुडीच्या वंदवण्याक लागून चलचें ना गी. आमचे थंय मोसोर हगें ना गी. आमचे थंय वांटे फांटे नान गी. तर आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा, तुमी मेच्योर जाया. न्हय मात्र कुडीन, मोतींत आनी आत्म्यांत. एक दोन संगती मेच्योर जावचे विशयंत हांव तुमकां कळयतां. पयलें, कोणी आमकां दुखयता, दुखयले वेळार आमी कितें करता? ताका फाटीं दुखोवंक, ताचे थंय राग दाखोवंक, फारीकपण घेवंक आमकां सुलाभ जाता. तें मनशा सैमान वेचें. जर आमचें तें मेच्युरिटी आसा तर आमी कितें करता? ताका बक्षिता आनी ताचे बसत मागता. आतां मागतना कितें जाता? त्या मनशाचें काळीज बदलना जावंक पुरो, पूण म्हजें काळीज बदलता त्या व्यक्ती थंय हांवें मोवाळ जावचे खातीर. एक वाट आमची मेच्युरिटी आमी दाखोवच्याक. दुसऱ्यान, आमी दोग तेग सांगाता मेळिल्ल्या वेळार कोणा विशयंत उलयता? पयलें आमचेच विशयंत उलयता आनी उपरांत तिसऱ्या मनशा विशयंत उलयता, खबरो करता, नांव पाड करता. तें मनशा सैमान चलचें. जर आमी मेच्योर मनशां जाल्यार आमी तसले संदर्भ आडायता. जर आमी मार्केटीक वेते आसा, हें पापसाहेबान दिल्लें उदाहरण, वाटेर दोगां उलोवचें मेळटात आनी तेन्ना हांव तांचे लागीं उलोवन खबरो करच्यान मेतेर जावन पातकान पडच्या की तो म्हणटा तूं चलतेच राव. म्हळ्यार तसले संदर्भ आडय. जर तुमी उलयता आसतना चिंतिनातले भाशेन दुसऱ्यांच्यो खबरो आयलो जाल्यार तुजी टॉपीक चेंज कर. दुसऱ्यांकी उलोवंक आनी एक विशय उस्तून दी. पळय, आमची मेच्युरिटी आमी हांगासर दाखोवंक जाता. मागणें, तिसरी विशय. पण आमचें मागणें आनीकय कशें आसा? कोको दी, मेम्मे दी, तुतू दी. म्हळ्यार आमचें मागणें मागच्यांतच आसा. देवा लागीं भिकारी एकलो भीक मागले बरी आमी देवा लागीं आनीकय भीक मागते आसा. म्हळ्यार कितें? देवा, तुजी खुशी न्हय, म्हजी खुशी जावं दी, तूं म्हज्या कुशेक काल्तिमान घाल. पूण मोरी आमची माय, ह्या दिसांनी आमी तिचें नवें करते आसा. मोरी कितें म्हणटा? तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेन देवा लागीं भीक मागलें न्ही, बदलाक मोरयेन आपणाकच देवाक समर्पिलें आनी तिची मेच्युरिटी तिणें दाखयली. पळया, 3 संगती हांवें तुमचे मुखार दवरल्यो, कशें आमी मेच्योर जावयेत गे म्हूण. आखरेक पळय, हांगासर ही आपुरबायेची इगर्ज आसा. भायल्यान पळोवंक सोबीत दिसता, पूण इगर्ज भितर आयिल्ले उपरांत आमचें सगळ्यांचें मन खंयचेर पडटा? आल्तारीचेर पडटा. आतां आल्तार हांगासर आसा जाल्यार हाका वणटी गरजेच्यो, फातर गरजेचे, सिमेंट गरजेची, रेंव गरजेची, सकडी आसा. जर हें पाकें नातल्लें, हे वणटी नातल्यो जाल्यार ही आल्तार हांगासर आसती? खंडीत ना. जर ह्या इगर्जेक पांचांक घालून नातलें जाल्यार, पांचांक आमकां दिसना, पूण पांचांक नातलें जाल्यार ही आल्तार हांगासर आसती? ह्या इगर्जेचें केंद्र बिंदू ही आल्तार आसती? आसूंक साध्य ना. हांव कितें सांगूंक आशेता मुखार भोव न्ही बडिनो,
पळय हांवें आमची मॅच्युरिटी कशी जी म्हूण सांगलें आनी ही थोडी सादारण एग्जाम्पल हांवें दिल्लें आनी असली जिणी जेल्ल्याक आमकां कोणी मुखार आपोवन जेले घालचे नात शेल फांगरोवचे नात शॉल फांगरोवंक दिवचे नात पूण इगर्ज माता कशी वाडली देवाचें राज कशें आमी बांदी येता ह्या साद्या संगती मुखार इगर्ज माता वाडून आयली क्रिस्तांव धर्म वाडुल्लो केवळ सांता भक्तां वरवीं मात्र न्ही पाप साहेब पाद्री माद्री वरवीं मात्र न्ही आमचे बरीच तुमचे बरीच आसच्या लायका वरवीं तुमी तुमची जिणी ती सादी जावं दी सिंपल जावं दी पूण त्या जिणयेंत सांतीपणान तुमी जियेल्ल्या खातीर थंयसर मॅच्युरिटी दाखयल्ल्या खातीर त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक सांपावलो म्हणालो पळया देवाचे सेवेंत आमी सक्कडी 6 वावरडी आमी हांगासर आलतारी आसचे वयर आसचे न्ही तो म्हणटा आमी सक्कडी 6 वावरडी तुमी ताचें शेत ताचेंच बांदप त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भडिनो आमी हर एकल्यांनी 6 वावरडी जावन कोवर्कर जावन हाताक हात मेळोवन काम करूंक आसा आनी आमच्या दिसपडत्या जिणयेन आमी दाखोवच्या त्या मॅच्युरिटी मुखांतर आमी देवाचें राज बांदता आमी देवाचें राज बांदचें तें एकामेकाक 6 वावरडी जाता आनी तेन्ना आमी सांगूंक दिता की आमी रक्त मासाचे न्ही आमी झगडन पडचे न्ही आमचे मदें वांटे फांटे ना बगार आमी सक्कड क्रिस्ताचे मोरयेच्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार तसली मॅच्युरिटी तिचे थंय आसली ती स्वार्थी जाले ना तिच्या पुताक कुर्सारूंक कळयलो तिच्या पुताक म्हळें तो पिसो ताची मोत पिरवल्या म्हण पूण मोरी कितें करी लागली तांचेर शीण उसारूंक ना तांचेर रागार जावं ना फारीकपण घेवंक ती मुखार सरली ना बगार मोरयेन सांगलें तें मागणें न्ही मात्र गब्रियल बडवो तिचे लागीं आयिल्ल्या वेळार तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं हांव सुमेची चारण दसी मरणाच्या वा तिच्या जिविताच्या आखरेच्या घडये म्हणसर तिणें तें सांबाळलें तिची मॅच्युरिटी तिणें दाखयली मोरयेची देख आमकां आदाराची जावं पवित्र युकरिस्तान आमकां भेटसो जेजू ताच्या कृपेन बरो हे मिसांव आमच्या जिवितांत जिवोवच्याक आमेन. की बाबा तूं होवूं डोवाय मोगान तुका आस पेटयता बदलून दये होवूं डोवाय जिविताका निमोण मागता जिवीत आमचे तुजे वेले तुझे वेले अरतारही करते जीवा तुझे गुरपे पेल्या सेवे फोळा भरी. भोवन बडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजापोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता तिचे दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय वाकणटा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशातावन कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजी ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवूनदार मनशाकुळ असो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूताचो दळबार संतोसान तुका वाकणटा सरगाळ तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन
आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस पोरतो, सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान, सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरूच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, फातकांचे बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उपदेसाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवंतपणावर वे तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवून धाडा आमची सोडवून कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुगुंडो आनी हे सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये संगती, भगवंत झुजे तिचो पोती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन.
जेजून आशिल्ली ती मेच्युरिटी आमच्या चिंतनांनी करण्याने दाखोवच्याक तेच जेजूचो आदार मागोवन तांणी शिकयले मागणे सांगता मागया आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण जे पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमीची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं जय सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितर शेंदे भाग म्हाका पावना पूण जेवचे म्हाका भलायकी मेळटली सर्गीच्या कुंवारा मोगाच्या संदीरा जेजू सडवो दारा पातक्यांच्या आदारा दयाळ म्हूण सुदारा जेजू काकुळटारा स्वादीक जेजू मोगाळ जेजू काळजांत मोच्या राव तूं जेजू कश्टांत मोच्या पाव तूं जेजू हे जेजू हे जेजू हे जेजू प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत ओंकार मोरये सूख डास करून सर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला तेच ओंकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सस्नाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओडुपकार ये मोरी
रोजारी माये तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या तुझी मसत मागतेल्या आमापासून विनंती कर. पंपई रोजा साहेबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या खताविणे जल्मल्ले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बावार्थ अस्कत जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मगा आन बावळती आसलेल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गींच्या काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वांडटाय. तुवें येदा वेळा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटातावन म्हजेरी ह्या अंकुवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा वेळा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माई नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या खोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दायळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवारी मरी. भगवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पसण्यो आमकां फावो कर. मरिये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांतावन आमी अर्गां दिवया. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याची भलायकी बरी केल्ल्याक अर्गां दिता. तेगा आनी मागल्ले सर्व उपकार तांकां मेळ्ळ्या ती अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय लबल्लीं बेसांवां लबले उपकार आमच्यो मोती काडया. पंपई माय मरिफात देवाक आमी काळजांतावन मौनपणी अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणें. पंपईच्या फलक्यांत रोजारीचे राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पाप कतनातले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसोड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंथेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले. तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोण घालूंक ना. तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावरतां तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितले भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवन येती. आनी हांवें समेस्त मनशांनी आनी भडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद दिले. पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची तेसावां पंपई माय मरिफात देवाच्या पांयांतळी समर्पोवया. 6 जाणांची पिडा गूण जावच्याक. 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक. तेगांक बरें काम मेळच्याक.
दोगांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक एकल्यान परिक्षेन बरे मार्क्स काडून पास जावच्याक दोगांक बरी सैरीक मेळच्याक 3 कुटुंबांत समाधान मायामोग रास करूं एकलेसो जागो बऱ्या मोलाक विकून वसूं एकल्या रावंक बरें घर मेळच्याक एकल्याची आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्याक 2 काजरी जोड्यांक मदें समाधान सदांच रास करूं दोगांनी बरी जिणी जियोंक कृपा मेळोवंक त्यागांनी चिंतिल्लीं कामां जावंक एकल्यान सुटावें कुमसार जावंक कृपा मेळोवंक तेगांक कोर्तीच्या केजींत जीक मेळोवंक एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक ह्या सर्व तेसावां खातीर आमचे लागीं मागोवंक सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां त्या तेसावां खातीर आज एका वर्साच्या ल्हानशा भुरग्याक एक ऑपरेशन आसा ह्या भुरग्या खातीर मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या सांगत आसा पयलो बुधवार सर भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागसो दीस आमच्या कुटुंबान इश्टे सर भुरग्यां सोगलास काडया विविध अनाथ आश्रय आनी अशा भुरग्यांचो निर्गतीक भुरग्यांचो उगडास काडया ह्या सर्व भुरग्यांक जेजू लागीं आपयता तांकां आशिर्वाद दिता तांकां भलायकी दिता पोंपय माई ह्या सर्व भुरग्यां खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करूं उगडास कर ये भोवताळ आंकवार मरये तुज्या आसऱ्याक धांवुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे पातयेणें धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता हे आंकवारेची आंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता पातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन हे मरये तुजे लागीं पातयेणेंत मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा कसलेय कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफात जोडयेत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलां देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यान तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका बगा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थुव्या ये देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचावेचें इनाम आमकां जोन दवरलां भाग्यवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिल्यासो आमी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्लें आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफत आमी एक घडीभर जर आमचे थंय कसली दूख आसा पिडा आसा ती आतां आमी मोरयेमाये मुखांतर सर्गी बापाक समर्पया आमचे लागीं कोणें मागोवंक विचारलां प्रत्येक जावन पिडे आसतना आमच्या घरांत आस्पत्रेंत आनी प्रायवंताच्या घरांनी असल्या पिडे आसतासोय उडास काडून तांचेर देवाची कृपा बरी भलायकी मोरयेमाये मुखांतर मागया सुमेचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया
सुमी जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. भोवाडतान तुजे सरशी आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तुवें लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कोस्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपाय रोजाय मायेची मजत मागूंक हांगसर आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मोरीफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवों दी आनी सर्व पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्मेची बरी भलायकी तांकां लाभों दी. अशें तुजे थंय गूण भोवाडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं, तुमकां राखो, तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसूं, तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं, तुमची जतन करूं, तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर पदवेदार देव आसो, बाप आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधान सोलोन वरी जय मीस बेटे जय म्हणून विनाती केल्ल्या वेळार मनादीक बाप स्टीफन फिरेरा कार्मेलीत संतोषान जायत म्हूण सांगून ते आज आमचे सांगता. आराधान भोव अपुरब्याचें सोलोन वेला हें मीस बेटयलां अपुरब्याचो सरमांव तांणी दिला. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक तुमचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. संगतच व्हिडिओग्राफी केल्या डिवायन वो टी व्ही सोमालाक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या संगत्यांक अपुरब्याचें खोयर दिल्या जॉन आनी ताच्या संगत्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोरिये मोगाळी माये, मोरिये दयाळी राणये, मोरिये दुर्लभशे गाये, पाव तूं म्हाका ये माये. मोरिये मोगाळी माये, मोरिये दयाळी राणये, मोरिये दुर्लभशे गाये, पाव तूं म्हाका ये माये. माये मोच्या मोगाच्या तो म्हाका तुझ्या माये मोच्या मोगाच्या के तो म्हाका Pompeiruțar maie, am văzut minadică, mogal putea să-i amca mări आशीर्वादे आमका. भगवान कृष्णाचे कुर्वे निवारा आमका आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.